आमच्या जिवितान, आमच्या दोळ्यांचेर, आमच्या दोळ्यांनी जोईत जाय. आमच्या दोळ्यांचेर आमकां जोईत जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कुडीचो लांप ताचे दोळे तेंपासत. जरी तर तुजे दोळे नितळ आसत जाल्यार तुजे आख्खे ती कूड तातूंत उजवाड आसतलो. जायते लोकांचे तांचे दोळ्यांचेर कंट्रोल ना. जें देखूंक उपकार ना पळय तेंच देखूंक तांचे दोळे सारके धांवता. थोडे जाणांचे दोळे सारके चेड्यांचेरूच आसता, थोडे जाणांचे दोळे फकत ते चेडवांचेरूच आसता. बस स्टॉपाचेर जावं, ते रेल्वे स्टेशनाचेर जावं, ओ ते मंदिरांत जावं, काम करता त्या सुवातेचेर, ओ तूं जेवण जेयता पळय त्या रेस्टॉरंटाचेर, खंयसरूय जावं. आमी अशीं बसतात पळय तीं सगल्यांक पळोवंक जाय तशें आमी बसता. हॉटेलार बसता पळय तेन्ना सगळें पळोवंक जाय. चेडवां खंय बसल्या पळय सारकें नितळ तेजे फुडल्यान वचून बसोंक जाय. आनी बशींनी अशेंच, जंय चेडवां आसा पळय थिंगाच वचून थिंगा बसोंक जाय. आनी ट्रेनींय तशेंच, जंय चेडवां उबीं आसात पळय थिंगाच वचून उबीं रावंक जाय. पूण एक भाशेचें तें तकलेचो तो एक दुयेंस कशें. फुडाऱ्यांचें पुस्तक आनी आवयस्वर 1 आनी तितून आमी सिम्सनाचे विशीं कितें वाचीत जाल्यार, सिम्सॉन थिंगा तिमनान वचोन तिमनान फिलिस्कारांचे एके अस्तोरेक देखले. फिलिस्कारांचे एके अस्तोरेक देखली. फिलिस्कारांच्या प्रांतांत थिंगा वचोन एके अस्तोरेक ताणें देखली. आयकात, सिम्सोना विशीं उलयता पळय तें बायबल तो सिम्सन एकदम बलिश्ट. 1000 फिलिस्ती लोकांक गाडवाचें तें आड घेवन तो सगल्यांक तो मारता. 1000 दादल्यांचेर जोईत व्हेले, पूण एक सोबीत अस्तुरी दिश्टी पडली. वय थिंगासर तो आपली तकली गुणावंक जावंक ना. गुणाव थिंगासर ना, हांव थिंगा गुणावतना हांव पळयतलों ना अशें म्हणटलें. जोईत वता ते शिक्षणीन आनी जोईत वता ते तुजे कामार. शेता भाटांत थिंगासर तूं जोईत वताय, तूं ज्या फिल्डान आसा पळय थिंगासर तूं सगळें जोईत वताय. पूण एक सोबीत चेडूं दिश्टी पडल्यारूच पळय तुजी तकली सारकी तूं ती भोंवडायत नाय. एक चेडो दिश्टी पडल्या पुरो, तुजी तकली तूं गुणायत नाय. थिंगा कितें बुरशें आसा तें पळोवपाक तुजी तकली थिंगा तूं गुणायत ना. तकली तूं गुणायत ना. तुज्या मोबायल फोनाचेर बुरशें चित्र तूं कितें पळयताय आनी चुकीन पासून तूं कितें टायप करूत आनी थिंगा कितें नाका जालें येयलें जाल्यार तूं तकली तूं गुणायनाय. असले लोक नाकाय. मातशें आयकात, डॉक्टर बिलीग्रामान थिंगा अशें म्हणलें, फर्स्ट सायट इज नॉट अ सीन. तो चेडो जावं वो चेडूं जावं, तूं खंयच्या बस स्टँडाचेर तूं जायत, तूं काम करता थिंगा आसत, तो खंयच्या एका फंक्शनाक थिंगा तूं आसत, एअरपोर्टार जायत थिंगासर ओ रेल्वे स्टेशनाचेर तूं जायत, तूं चलते तरेन थिंगासर बसता थिंगासर आनी तूं थंय एक चेडो वो चेडूं आनी एकदम सोबीत चेडो वो चेडूं तुका थिंगा दिश्टी पडटा आनी तुजें मन करता तें पळोवपाक आनी तुवें तें पळोवंक जाता. अरे काय बरीं उतरां तुवें सांगलां काय आतां. तर आतां तुमचें आमकां पळोवंक जाता. आतां तूं मातशें आयक. आनी देरेपंतूच तुवें कोणाक पळयलें, एक चेडूं तुवें पळयलें आनी त्या चेडवाक तूं पळयताय. पयले फावटी तुवें ताका पळयलें, अशें तूं पयले फावटी पळयताय पळय तें वायट न्हू. कित्याक तूं जाय म्हणून थिंगासर तें पळयना. तुजो तो उद्देश नासलोलो. तूं अशें पळयतना एक चेडो दिश्टी पडलो आनी एक चेडूं दिश्टी पडलें. अशें तुवें पयशें पळयलें जाल्यार एका चेडवाक आनी चेड्याक पळयलें जाल्यार तें ओके. तें चेडूं घोडेक सोबीत आसत. तो चेडो बरें आसा अशें तुका दिसत आनी तूं मान बागोयताय. पूण हो चेडो मातसो बरो दिसता. परतून जेन्ना तूं पळयताय, दुसरे फावटी जेन्ना तूं पळयताय, तें सारकें न्हू. सोजमोली काय? हें चेडूं एकदम सोबीत आसा आनी तुवें तुजी ती मान बागोयली. हें चेडूं एकदम सोबीत म्हणून तूं थिंगा पोत्तून पळयताय? सारकें न्हू. पयले फावटी पळयता पळय तें रॉंग न्हू, पूण सेकंड टायम पळयता तें सारकेंच रॉंग. एक चॅनल तूं पळयताय आनी तूं चॅनल बदलतना थिंगा वायट कितें तें पिक्चर जायत ओ कसलें मेळ्ळें थिंगासर तें दिश्टी पडलें जाल्यार तुवें तें चॅनल लायलें आनी तुका तें दिश्टी पडटा आनी तूं तें बदलताय. अशें देरेपेंतूच तें पळोवप तें वायट न्हू. पोत्तून तें पळोवपाक तूं फाटीं वयताय तें सारकें न्हू. तें पातक. आनी तुमी आतां जायते जाणां म्हणटलीं पयले फावटी पळयता पळय तें रॉंग न्हू. वय तें सारकें रॉंग न्हूय. दुसरे फावटी पळयता तें रॉंग. वय दुसरे फावटी पळयता तें रॉंग. आनी जरी तर हांव त्या चेडवाक पयले फावटी पळयत आनी असो पळयत रावत जाल्यार अरे पातक्या तूं सारकोच मरे. असोच पळोवंक रावतलोय. मातशें तुमी आतां आयकात. त्या दिसा सिम्सॉन जेन्ना तिमनाक गेलोलो
आपल्याची नदर तो बदलूंक ना. ते वस्तुरेक तो पळोवंकूच रावलो. दॅट इज रॉंग. ते वस्तुरेची सोबीतकाय पळोवंकूच उरलो. सारकेंच ताका लायक जालें, तें मोगान पडलो, ताजेर तो सारकोच मोगान पडलो. जिवितान पडलो, ओत्मिकायेन पडलो. ताचो शेवट नाश जाता. चोतराय दवर. जोरी तुजी दोळे ते नितळ ना जाल्यार तुजी कूडवीज ती सारकी आसची ना हें सत्त. जोरी तूं तुजे दोळे ते पवित्र दवरूंक जायना जाल्यार तुजी कूड पासून तूं पवित्र दवरपाक तुजे लागीं तें घडचेंच ना. तुमी आयकलां वेविचार आमी करचे न्हू म्हणून, पूण जोरी तर तूं वायट नदरेन एके वस्तुरेक देखताय, ताणें ते वस्तुरे बरोबर वेविचार केलें, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. जायत तूं कुडीच्या रुपान खंयचे चेडे वा चेडवा लागीं तूं वेविचार करिना जायत. तें चेडूं जायत एक क्लासमेट आसत, ओ तूं थिंगासोर काम करताय थिंगा बारोबरचें आसत, ओ तुजे शेजारी थिंगासर तो चेडो वा चेडूं तें आसत. कोणाचे विशीं जावं तें चेडो वा चेडूं, ताजे विशीं तूं वायट चिंताय जाल्यार थिंगासर पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. तूं वेविचार कोत्ताय. कॉलेजीन पळय जेन्ना तूं स्टुडंट आसलोय, चेडवां एकदम उणी आसलीं, चेडे थिंगा सोबीत आसले आनी आमची कॉलेज पळय ती दोंगराचेर उंच आसली. एके वाटेन गांव आसलो आनी एके वाटेन शार आसलें. तो गांवचो लोक पळय तो शारान वयता जाल्यार आमचे थिंगा एक ग्रावंड आसलो, ते ग्रावंडांतल्यान ते पास आवट जावन वयतात. आनी खंयचेय चेडूं तर पास आवट जालें, आमचे कॉलेजीन चेडवां नाय म्हणून जाल्यार सगळे म्हजे क्लासमेट ज्या भाशेन चोर कितें चोरूंक जाय पळय ते भायर पळयता, ह्या भाशेन ते सगळे चेडवांक पळयताले. पूण हांव तांचेशी ध्यान दिनासलो. हांव म्हजें कितें पुस्तकां तें वाचतालो, हें सगळें म्हाका पळोवन ते हांसताले. आरे तूं इतलो तरणाटो आसुनूय इतलीं सोबीत चेडवां वयता आसतना पळय तूं मात पसून तांकां तूं पळयनाय. खरेपणी जिवीत कितें म्हणटा तें तूं कांय नोकय. तन्नेपण म्हणटा पळय तें कितें तूं नोकय. एन्जॉयमेंट कितें आहा तें अजून तूं नोकय. ह्या भाशेन ते म्हाका उलयताले आनी जायते फावटी ते म्हजें फकाणाय कोत्ताले. आनी तातूंतल्यान आमचे स्कॉलान पळय शिकयता पळय ते लॅक्चराची चेडूं तें एकदम सोबीत आसा अशें म्हणटाले. आनी तें चेडूं चुकोन पसून थिंगासोन गेलें जाल्यार आनी खंयच्याय वेळाचेर म्हजे क्लासीचे सगळे जाण अशे पळयत रावताले. ते म्हणटाले ते एकदम सोबीत म्हूण. ते सगळे हे भाशेन ताका पळयताले. हांवें म्हणलें कितें जालां, ते सगळे ते चेडवाक इतले भाशेन ते अशे पळयतात. ते म्हणूंक लागले हे आमचे लॅक्चराचे चेडूं कितलें सोबीत आसा तें तुका कितें खबर आसा. ते अशें म्हणूंक लागले तूं मातशें एक काम कर, तूं चेडवा फाटल्यान तर वचोनाय जाल्यार पूण हे चेडवाक तूं एक फावटी पळय जाल्यार कितें वायट आसा. आरे पळयल्यार कितें वायट जाता, पळयल्यार कितें वायट जाता खंय तरी बरयलां, पळयल्यार कितें वायट जाता काय. आरे पळयल्यार कांय वायट जावचें ना, पळयल्यार कांय जावचें ना अशें ते बोगर बोगर म्हणटाले. तर हांवें म्हणलें मातशें तूं काम कर, बरें आसा पळय तें चेडूं आतां कांय येवंक ना पळय, जेन्ना केन्ना येता पळय तूं म्हाका सांग, तेन्ना हांव तें पळयतां. पवित्र पुस्तकांत कितें तरी बरें बरयलां. कोणाचें पळय आसा पळय तें वायट तूं संगतीन रावत जाल्यार वायट इश्टागत वय बोले चारितीच्या मनशाक विबाड कोत्ता. ते आतां पळयत रावताले ताका आमी अशें म्हटलें जेन्ना तें येतलें पळय तुमी म्हाका सांग, हांवूय पळयतलो. आनी एक दीस तें चेडूं आयलें आनी ह्या भाशेन तें चेडूं येयलें तेन्ना हांव तांचे सांगाता नासलो, हांव भायर आसलो. हांव वयताना तेन्ना म्हणालें पळय 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 तें चेडूं वयता पळय तें झाडा फाटल्यान, मातशें पळय तूं. डायरेक्ट पळयत जाल्यार तुका कशें दिसतलें. तुका आतां कितें सांगता तें आयक. तूं थिंगासरल्यान चलोन वच आनी लागीं पावता थिंगासर अशें पळय आनी थिंगासर वच. हें बरें दिसता म्हाका. सारकें खेरीत भाशेन पळयप म्हणल्यार त्या वाटेर वयता मातशें पळोवन वचोंक जाता न्हू. तुमी विश्वास दवरचे थिंगासर. तें चेडूं येतालें. हांव त्या चेडवाच्या मुखाल्यान वयतालो, हांव वयतालो. म्हज्या काळजाचे ते सगलो आवाज कितले व्हडल्यान आयकूंक येता तुमी जाणो काय. धुडूक धुडूक ठाम ठाम बॉम्ब फुटल्या भाशेन तशें जालें तें. तें चेडूं सामकाल्यान येतालें आनी हांव त्याच वाटेंतल्यान वयतालो. तें चेडूं येतलें आनी एक फावटी हांव तिका पळयतलो आनी तेंच म्हाजो उद्देश आसलो. ते रोखडो वयतलो आनी हेंच चिंतून हांव थिंगा वयतालो. त्या भाशेन हांव वयतालो. तें चेडूं एकदम लागीं पावलें आनी हांवूय लागीं पावलो. थिंगा कितें तरी घडलें. तेन्नाच कितें तरी थिंगा घडलें. कसली घडणी घडली तें हांव तुका फुडल्या सुमारान सांगता. इतले बारकायेन केन्ना तुमी तें उतर आयकलां? कितें जालां म्हूण आयकोंक हांगा बसला पळय तो असो रावन आयकोता. तें चेडूं येता आनी हांवूय त्या वाटेंतल्यान वयता. म्हजी आशा कितें आसली, एकूच फावटी हांव पळयतलो आनी तातूंतय हांव मातसो स्पिरिच्युअल आसलो, मातसो ओत्मीक आसलो. मागणें करीत हांव वयता. सोमया 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 एकूच फावट पळयता सोमया, एकूच फावट हांव पळयतलो सोमया. तूं कांय चिंतिना काय सोमया.
प्लीज सोम्या, अशें म्हणून हांव मुखार वसत आसलो आनी पळयतलो म्हणून मान उबारपाचे हांव प्रयत्न कोत्तालो. त्या झाडाचेर कावळो केन्ना येयलो नोको हांव. तो केन्ना सावन थिंगा ताकेन आसलो तें हांव नोको. हांव थिंगा पावतोस आतां तकली वयर काडूंक जाय हांव चिंता. तो त्याच वेळाचेर वयर थावन ताणें कितें सकला उडयलें. तें म्हाज्या शर्टार पडोंक ना, तें म्हाज्या सारकें शर्टाच्या त्या गोमटेर सारकें भितर पडलें. कितें तें ईट. अशें हांव वयर उबारतलो म्हणटा टप करून पडलें. आतां आनी कितें तकली वयर काडटलो अशें धरून हांव मुखार गेलो. तेन्ना सर्वेस्पर म्हजे लागीं उलयलो, हें पिशेपणां सोडून दी. कित्याक हो विशय हांव तुका सांगता म्हज्या जिवितांत. तोंडणे पिरायेन जायती ओत्मीक शिकोवण हांव शिकलां. तातूंतल्यान चड आनी चड मुख्य कितें तें तूं जाणा? अस्तोरेचे बाबतींत तूं चोत्राय दवर. त्याच भाशेन तरणाटे चेडे आनी चेडवां. चेड्याचे बाबतींत चेडवाचे बाबतींत चोत्राय दवर. 18 वर्सांचो आसतना देवाची सेवा करपाक हांवें सुरू केलें. यूथ आसले पळय ते सभेंत हांव वयतालो. हांव एक यूथ आसलो, थंयसर वचून हांव थंय प्रचार करतालो. जायते चेडे चेडवां उतर आयकोंक थिंगा येतालीं. आनी खंयसरी ताणेन पडपाक एक सोबीत चेडूं दिश्टी पडलें. कोण सोबीत आनी आपल्याचे सोबीतकायेंतल्यान म्हाका थिंगासर ते भुलोवन सोदीत जाल्यार. एक तरणाटो आसतना त्या दिसांनीच सर्वेस्परान म्हाका एक नेम शिकयलें. कितें तुमी जाणाव? देवाचें उतर वांटतना फकत चेड्यांचे वाटेन पळोवन तुवें तें वांटचें. चेडवांचे वाटेन पळोवपाची तुका परवानगी ना. 28 वर्सां आतां देवाची हांव तो वावर करीत आसा. जेन्ना हांव देवाचें उतर हांव तें वांट्टा. हो कॅमेरा आहा थिंगा म्हाजें एंगल ह्याच भाशेन रावता. एक 15 डिग्री कॅमेराचेरूच हांव थिंगाच उलयत रावतां. चेडवांक पळोवप म्हणल्यार तें वायट अशें हांव म्हणना. अस्तोरेंक पळोवन देवाचें उतर वांटप म्हणल्यार हांव वायट अशें म्हणना. आमी कुडीन जियेता म्हणून जाता ते भाशेन चोत्राय दवरप एकदम बरें. सिम्सोनाचे भाशेन एक बोलिश्ट मनीसूच एके अस्तोरेक पळोवन तो पातकान पडलो. दाविदा भाशेन एक व्हडतो ओत्मीक मनीसूच एके अस्तोरेचे सोबीतकाय पळोवन पडलो. पवित्र पुस्तकान नोदरे वरवीं कितले लोक पडले म्हणून पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां. ओत्मीक जिविताचे तुवें सुरवात करूंक जाय. तुज्या भाशेन म्हजे भाशेन असलीं कोण मनशां आसा जाल्यार आमचे ओत्मीक रितीन आमचे नोदरेचे वाटेन चोत्राय दवरची. सिम्सोनान आपल्याच्या दोळ्याचेर ताणें कंट्रोल करूंक ना. आपल्या जिविताचो नाश केलो. हांव जेन्ना कॉलेजीन एक स्टुडंट जसो आसलो तेन्ना हांवें एक निर्णय घेतलो. जाय म्हणून पळोवंक जाय म्हणून खंयच्याच चेडवाक हांव केन्नाच पळोवंक ना. नोको आसतना एक चेडवाक पळप आनी देरेपण तूं तें पळयत जाल्यार तें दुसरो विशय. पूण सेकंड टायम पळोवपाचो प्रयत्न हांव करचोच ना. जरी तर हांव म्हजे नोदरेक सांबाळना जाल्यार आनी म्हजी नोदर तर हांव सांबाळना जाल्यार हें घडचें ना. मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, कंट्रोल. खावपाचे बाबतींत आसूंक जाय कंट्रोल. रागाचे बाबतींत आसूंक जाय कंट्रोल. दोळ्यांच्या बाबतींत आसूंक जाय. जरी तर हो कंट्रोल आमी साणीत जाल्यार ओत्मीक जिवितान आमी सोकलां पडटलीं हें एक सत्य. तुजे दोळे तुजे कुडीचो तो लांप म्हणून. तुजे दोळे नितळ जाल्यार तुजी आख्खी कुडूच उजवाडीत आसतली, पवित्र आसतली. हांव तुमकां विचारता, तुमचे दोळे तुमी पवित्र दवरूंक जाता काय? तुमचे दोळ्यांचे ते पवित्रपणाचे तूं राखण करिना जाल्यार तुमची कूड पसून पवित्र उरची ना. हांव तुमकां विचारता, तुमची नोदर आतां कशी आसा? हांव तुमकां विचारता, तुमचे दोळे तुमच्या कंट्रोलान आसा वो ना? तुमच्या मोबायलाचे वेगवेगळे सोशल नेटवर्क आतां आयल्यात. ह्या सोशल नेटवर्का वरवीं कितले पातकाची थिंगा चित्रां. हांव तुमकां विचारता, तुजो मोबायल फोन तुज्या हातीन आसतना तूं तुजे दोळे थिंगा पवित्रपणान तूं राखून दवरता काय? तूं कंट्रोलान तुजे दोळे दवरता काय? ओत्मीक जिवितान एक ते सारके मुखेल एक तो व्हडतो गूण सेल्फ कंट्रोल. तुजे नोदरेन तुवें सेल्फ कंट्रोल दवरचो. तुज्या रागान तुवें सेल्फ कंट्रोल दवरचो. तुज्या जेवणान तुवें सेल्फ कंट्रोल दवरचो. आनी कंट्रोल नासतना तूं जेताय जाल्यार आयक,
उत्मीक बाबतीन आनी कुडीचे बाबतीन तुका तो लुकसाण जातलें, तुका जायतें लुकसाण जातलें. एका वेळाचे जेवणा पासत थंयचो रिसाव ताजें ताणें दायज थिंगासोर विकलें. रागाक तो यादीन जालो थिंगासोर मुजेस आनी बासाल्या देसान भितर सोरोंक पावोंक ना. अस्तरेच्या मोगान पडला पळय तो सिमसोन. आपले कुडीचोच नाश कोत्ता. आनी ह्या विशयांनी आमी कंट्रोलान रावपाचें तें एकदम गरजेचें अशें सर्वेस्पराचे आवंडे आसा म्हणून आमकां शिकयता. सर्वेस्पर म्हजे लागीं आयज उलयला म्हजे दोळे म्हजे खावणाचेर आनी म्हज्या जेवणाचेर आनी म्हज्या चिंतनाचेर हांवें तें डिसिप्लीन दवरूंक जाय. अशें कोण मागणें करपाक आसा जाल्यार तूं म्हजे हात दाखय. सर्वेस्परा बापा तूं सारको नितावय करून कंट्रोला विशीं तूं आमचे लागीं आयज जायतोच उलयलाय. आमचे दोळ्यांचे शुद्धता आनी आमचे कुडीचे शुद्धता ताजेरूच सगळें आदारीत आसा. आमचे दोळ्यांचेर आमी कंट्रोल दवरपाक आमकां तूं कुरपा दी. जे कोणाक पळोवंक जाय ताका पळोवपाक आमकां सांगा. आमचे दोळे जायते फावटी आमकां ताणेन घालतले त्या पासत कंट्रोल. आमचे नदरेक तूं सारकी कर. आमचे दर एका भागांत तूं आमचे लागीं उलयलाय पळय तें आमचे कर्तुपान करपाक तूं आमकां आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता जेजू. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.